मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज जेजू आमकां एक वपार घालता. आनी कित्याक हे घालता ही वपार? कित्याक जेजू वायट स्वभाव आसलेल्या पातकिया मनशां बरोबर तो ताचो वेळ सारतालो. आनी हें पळोवन हे फारिसेव आनी हे धर्मशास्त्री जेजूक प्रश्न करता, जेजूच्या शिसांक प्रश्न करतात, कित्याक तांचो गुरू हे वायटव्या मनशां बरोबर वेळ सारता काय म्हणून. आनी तेन्ना ही वोपार जेजू सांगूंक सोदता. हे वोपारींतल्यान जेजू आमकां कितें सांगता की आमकां दाखयता की देवाचें काळीज, देव आमचो माये मोगाचो देवाचें काळीज सगल्यांक, फकत कोण बरें करता तांकांच न्हय, पूण चड करून हे कोण वायट वाटेन गेल्लेले आसात तांकां. आनी तो सांगता की जेन्ना एक वायट मनीस आमी जी पातकांत आसात ती पातकाच्या वाटेन वयता तेन्ना परतून आमचें जिवीत बदलून येतात ताचे सोयशीं, तेन्ना देवाक इतली खुशालकाय भोगता की तो आमकां आपल्या धेणांनी भरता. आनी हेंच तो आमकां दाखोवंक सोदता. आनी आमकां हे भाशेन जायते भाशेन जेजून आयज आमकां दाखयल्लें आसा. पयत पुस्तकांत वचत जाल्यार जेजूचें काळीज आमकां, जेजूचो मोगाचो अनुभव आमकां जायते भाशेन मेळटा. आमी पळयत जाल्यार मातयेवाक देखून जेन्ना तो 2 वसुलदार आसतना जेजून ताका आपयलो. 2 वसुलदारांक समाजांत कांयच स्टेटस आसूंक ना, तांकां ताणें नाकारलेलो कशें तांकां म्हूण मानताले. पूण जेजू ताका आपयता आनी आपलो शिश्य जावंक तो ताका एक सैक दिता. तेच परीन आनी जायतीं उदाहरणां आसात. आमी जाणा जाकीव आनी जायते अशीं जायतीं जाणां आसात जेन्ना जेजू तांकां आपलो मोग दाखोवन तांकां तो आपणायता आनी तो तांकां एकठांयता जायते पातकांत बुडलेले. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समारंभ आसतना आमकां ही परब कितें शिकयता? हेंच शिकयता की जेजूचो मोग, देवाचो मोग आमकां कितलो मोग आसा तो आमकां दाखयता. आनी आमकांय बी हेंच करूंक आपयल्लें आसा. जायते फावटी न्हू आमी हे फारिजां भशेन आमचीं काळजां फातरा भशेन केल्लीं आसात. आमकां ती मोवाळ आनी मोगाळ जावंक तो आपयता. तर आमी हेंच शिकुया की जेजूच्या काळजा भशेन जावंक आमचें काळीज जेजूच्या काळजा भशेन जावंक मागुया. जायते फावटी आमी मुळाते भशेन मोग दाखोवंक विसरता. जेजून सगल्यांक मोग दाखयलो ते भशेन आमी मोग दाखोवया. दुसरें म्हणल्यार आमी शिकूंक जाय म्हणटा जेजू म्हणटा की आमकांच न्हय पूण आमचे एक मोगान हांवच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. जसो ताणें आपल्या मरणा वरवीं, कश्टा मरणा वरवीं आपलो मोग दाखयलो आनी आमकां सगल्यांक सोडयली, तेच भाशेन आमी दुसऱ्यांक मोग दाखोवंक जाय म्हूण ही आयची परब आमकां शिकयता. तर मोगाच्या भावान भयणो, हे परब समरवता आसतना आनी हे वाचपाची नियाळ करता आसतना आमचें काळीज जेजू भशेन जावंक, एक मोड काळीज, एक काल्तिकायेचें काळीज, एक दुसरें आपणायता तसलें काळीज जावंक आमी त्या लागीं करपा मागुया.